नमस्कार येवकार. गोवा नाईट सुयश गावणेकर. सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स. एनडीएच्या बसके उपरांत तिसरी बार मोदी सरकार घडोवपा खातीर वांगड्याचो तेंको पत्र घेवन मोदी शुक्रारा मेळटलो राष्ट्रपतीक. 8 जूनाक सोपूतविधी जावये. लोकसभेच्या निकाला उपरांत फुडली रणनीती थारावंक दिल्ली इंडिया ब्लॉकाची बसका. सरकार स्थापणुकेचो दावो करपाचो वांगड्याचो सूर. काँग्रेसी इत्सा ना वेट अँड वॉच. स्थिर सरकार जावपाची शिनालाचेर शेअर बाजारांत रिकव्हरी. निफ्टी 3.30% वाडलो. सेन्सेक्स सुमार 2300 पॉइंट पॉझिटिव्ह आशिल्लो तसो 74,000 पार. आम आदमी पार्टीक गोट्टी धक्को. लोकसभेक दिल्ली 0 सीट. बुधवारा दिल्ली कोर्टान भायर मारलो अरविंद केजरीवालाचो जामीन अर्ज. 19 जून मेरेन केजरीवाल जेलींत. दक्षिणेच्या निकालाचेर मंत्री आमदारां मुखार प्रश्नचिन्ह. दरेकल्याची राजावां. माविन म्हणटा एका समाजाची फाट. दाजी म्हणटा भायले मतदार भायर उरले. सिकेर रेजिनाल्डाक कौल मान्य. बीजेपीचो 400 पार. पोके फार. गोंयांत अबकी बार 30 पार म्हणटा युरी. विजय म्हणटा बीजेपी वालेच वावुरले बीजेपीच्या आड. 2027 अलायन्स म्हूण लढटले. विर्यात उपकारी. मान्सूनाची गोंयांत हजेरी. 6 ते 8 जून मेरेन राज्यांत गडगड जगलां. नेटान वारें मारून पावस. ब्रेस्तारा सावन फुडले 4 दीस येलो अलर्ट. लोकसभेचे वेंचणुकेत 292 सुवातो जोडिल्ले एनडीएचो सरकार स्थापणुकेचो दावो. परत एक फावट मोदी सरकार. एनडीए वांगड्यांनी नरेंद्र मोदीक तेंको जाहीर केलो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूक तेंक्याची पत्रां घेवन तो शुक्रारा मेळटलो म्हूण सुत्रां सांगतात. बुधवारा मोदीन प्रधानमंत्री पदाचो राजिनामो दिलो. सध्या तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री. सरकार स्थापणुकेक आमंत्रण. सोपूतविधी 8 जूनाक जावये. 234 सुवातो जोडिल्ल्या इंडिया आघाडीच्यो सरकार स्थापणुकेचे नजरेन रणनीतीक हालचाली. दिल्ली खरगेच्या घरा इंडिया आघाडीची बसका जाली. एनडीए आघाडीच्या वांगड्यांक ओडून सरकार स्थापणुकेक हालचाली. मात काँग्रेस सध्या तशें करूंक इत्सूक दिसना. जेडीयूचो नितीश आनी टीडीपीचे चंद्रबाबूक गळाक लावपाचे यत्न. थोडे वांगडी म्हणटात वेट अँड वॉच. लोकसभेच्या निकालाचेर कोसळिल्लें स्टॉक मार्केट आज बरेपैकी रिकवर जालें. एनडीएच्या वांगडी जेडीयू आनी टीडीपीचे चंद्रबाबून एनडीए बरोबर ठाम रावपाचें शिनाल दिलें आनी मोदी सरकार 3.0 ची वाट मेकळी जाली. सरकार स्थापणुकेच्यो एनडीएन हालचाली सुरू केल्यो आनी सांजे मेरेन सेन्सेक्स सुमार 2,500 रिकवर. मार्केट पॉझिटिव्ह बंद. आम आदमी पार्टीचो मुखेली दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाक जबरदस्त धपको. केजरीवालाच्या अंतरीम जामीन अर्जाचेर राव रेव्हेन्यू कोर्टान निकाल दिलो. केजरीवालाक अंतरीम जामीन ना. केजरीवाल 19 जून मेरेन जेलींत. लोकसभेक दिल्लीचे सगळे सीट वगडायल्या उपरांत आपाक दुसरो धपको. अमित बाब अरविंद केजरीवाल काही दिसां खातीर कॅम्पेनिंग खातीर भायर आयले बट तेजो कांय यूज करूंक दिसना. उलट दिल्ली तुमची एकच सीट येवंक ना आनी आयल्याचे पंजाबान 3च सीट आयल्या. पळय कशें आसा मरे, आमी फर्स्ट टायम इतले एग्रेसिवली कंटेस्ट केले दिल्लीचे इलेक्शन. दिल्लीची वोटींग पर्संटेज हॅज गॉन अप टू 42 to 45%. फ्यू पर्संटेज ऑफ वॉट्स हॅज लेड टू लॉस ऑफ दोज कॅन्डिडेट्स इन दिल्ली. दिल्लीन अजून पर्यंत असो ट्रेंड आसा की जरी स्टेट पॉलिटिक्सान स्टेट लेवलार
इलेक्शनाक आम आदमी पार्टी निवडून येता, पण नॅशनल जेन्ना MP इलेक्शन जाता तेन्ना भारतीय जनता पार्टी ते निवडून येताली. पण ह्या फावट आमी काटेकी टक्कर जी म्हणटा पळय ती दिल्लीनी दिली. पंजाबान आमची पर्संटेज आशिल्ली 5 ते 7%, विच हॅज गॉन अप टू 42%. अँड पंजाबान आमी काँग्रेस विरुद्धूय हे इलेक्शन लढले. प्रॉब्ली ताचेय खंय तरी नुकसान असं जालां दिसता, कारण दोनांची वोटींग पर्संटेज एकठांय करत जाल्यार नियरली 70% ऑफ द वोट्स हॅज शूड हॅव कम टू इंडिया अलायन्स कॅन्डिडेट्साक, इफ आमी अलायन्स कॅन्डिडेट म्हणून घाले. पण दोगांयची लोकल लिडरशीप जे आसा थंय ते तांच्या मनान आशिल्लें की इलेक्शन आमी एज फार एज पंजाब इज कन्सर्न शूड बी कंटेस्टेड सेपरेटली, आनी ताजे प्रॉब्ली खंय तरी नुकसान जालें. पण इन ऑल कॉन्स्टिट्युएन्सी द लॉसीज आर इन द मार्जिन्स ऑफ 2% to 5%. सो वीच शोज दॅट पार्टीक रिजेक्ट करूं ना. पण ऑफकोर्स वी एज आय सेड वी रिस्पेक्ट द मॅन्डेट ऑफ द पीपल. आमचे 3 आज थंय निवडून आयल्या. एकत्रीतपणे आमी इंडिया अलायन्सा बरोबर आसा, काँग्रेसचे निवडून आयिल्ले आसा त्या एरियांतल्यान. सगळे आमी बरोबर काम करतले. आनी अल्टिमेटली वन थिंग हॅज टू बी रियलायज बाय द लोकल लिडरशीप ऑफ दॅट particular state that ki झगडी करप or not accepting something like alliances there has been a reason for a little bit of loss as far as the state is concerned. दक्षिणेत बीजेपीच्या हारी उपरांत पक्षाचो पोस्टमॉर्टम आनी चिंतन सुरू. कांय आमदार मंत्री मतदानाचेर सातेस्वेत दिसनात. नव्या काँग्रेसीच्या आघाडीचेर मंत्री अलेक्साचें मौन, तो म्हणटा कौल मान्य. माविन म्हणटा एक समाज पुराय बीजेपी आड गेलो. वास्को दाजी म्हणटा ताचे भायले मतदार खंय गोंयांत नाशिल्ल्यान लीड देंवली. कुडतरे अपक्ष रेजिनाल्डाक कौल मान्य. I can only say one thing, that we respect the mandate of the people, and as such I have no comments to make. I take this opportunity to congratulate our MP from North, Sri Shripad Naik. And whilst congratulating him, I would also like to congratulate Captain Virat. काँग्रेस कॅन्डिडेटाचे पळोवपाक गेल्यार तेजे होम ग्राउंडारूच तो सेकंड टाइम हारलेलो आसा आनी व्हडल्या मार्जिनान हारलेलो आसा. सो आय एम व्हेरी सॅटिस्फायड विथ द रिजल्ट अँड आय एम व्हेरी हॅपी विथ माय कार्यकर्तास. तो रावता वॉर्ड बूथ नंबर 19 आसा आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन, दाबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. तो रावता SMRC थिंगा 19 and 20 वयल्यान आमकां बरी लीड मेळ्ळेली आसा ओवर काँग्रेस कॅन्डिडेट. म्हणजे बुथानूय जिखोना, ते वॉर्डानूय जिखोना आनी कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय जिखोना. नुवे सारखे कॉन्स्टिट्युएन्सी 10,000 लीड, बाणावली कॉन्स्टिट्युएन्सी 14,000 लीड, वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी 13,000 लीड आनी कुडतोरी 9,000 लीड. हे सगळी कंबायन केल्यार 47,611 लीड जाता. एक पर्टिक्युलर कम्युनिटी थिंगा चड लोक रावता आनी एकान एक वोट तांकां कॅरिंग युअर फ्लॉक टुगेदर म्हूण लोकांनी तांकां तशें शिकवणी दिवन सारखे डायरेक्ट सांगून वोटिंगा हाडलेले आसा. एक मत भायर वयचें ना अशें. वास्को कशें आसा, वास्को सगळ्या समाजाचे लोक आसा, UPचे लोक, कर्नाटकाचे लोक, सगळ्या तरेचे लोक आसा आनी हे सगळ्या लोकांचो हो वेडिंग सिजन आशिल्लो. सो आमचे 1000 वोट पयलीं म्हणटा ते थंय गेले. तातूंत भितर गरमेचे दीस आशिल्ले, बट दॅट इज नॉट एन एक्सक्यूज. आमचे लोक भायर आशिल्ले तो आमकां खूब मार बसलो. आमकां दिसताली की एटलीस्ट 5,000 लीड आसपा जाय, ती 2,600 जाली, वीच वी आर ऑल्सो नॉट व्हेरी हॅपी. I was very clear when I started the campaign where I would stand, so that I don't have to explain afterwards. I had already explained before why I was with the BJP, what I was, everything I explained, and I was very clear. Now what rest, and even I had told how many votes we would get. We have almost touched that target. Now the position is not the target, it is the people who vote. बीजेपीचो 400 पार पोके फार. गोंयांत 2027 अब की बार 30 पार. विरोधी पक्ष फुडारी युरीचो थमणो. विर्यात खंय ST रिजर्वेशन मादय सारकेल्या इश्यूचेर संसदेंत आवाज काडटलो. विजय म्हणटा बीजेपीचे लोकूच बीजेपी आड वावुरले. धर्माक बोट दाखोवपाची गरज ना. 2027 अलायन्सान वेंचणूक लडटले, पालेकार उलयला. कॅप्टन विर्यात उपकारी. जे म्हाका दिसता 27 अब की बार 30 पार. दिस इज द एजेंडा ऑफ द इंडिया अलायन्स. आनी जे द लेसन द BJP should also learn
वॉज 400 पार वॉज बेसिकली पोकेफार. आमी ते मोडीत आशिल्ले, लोकां मदें घुसपोट घालून प्रयत्न जे जाले, जी दादागिरी, द वे आर अकाउंट्स वर फ्रोझन, गव्हर्मेंट मशिनरी वॉज युज्ड. बीजेपी पक्षान काँग्रेस पक्षाचे अकाउंट फ्रीज केल्ले. आमचे आमदार आशिल्ले फक्त 3 आणि आमचे इंडिया आघाडीचे आमदार आशिल्ले 3. असे 6 आमदार घेऊन आमी ह्या ब्रुटल बीजेपी, जाणी करोडांनी पैशांचो धुंवर केलो, जाणी सगळी यंत्रणा यूज केली, जाणी लास्ट मुख्यमंत्री धरून सगळे मंत्री धरून सावथाचे केपें मतदारसंघ आसतलो, कुंकळे मतदारसंघ आसतलो आणि इतर थंयचे वाठारांतले मतदारसंघ जाणी तांणी कॅम्प करून प्रयत्न केलो की काँग्रेस पक्षाचो उमेदवार हाका कसो हरोवप. हांव सगळ्यांक आभारी आनी ह्या प्रेस कॉन्फरन्सान हांव सगळ्या साऊथ गोवाच्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा. खूब आभारी. आनी येता त्या दिसांनी आमी सगळ्या गोंयच्या साऊथ गोवाक सगळ्या लोकांक जाता तशें वचोन आमी प्रयत्न करून सगळ्यांक मेळटले. देव बरें करूं म्हणटले पर्सनली वचोन. BJP has to accept that even their own people have voted against them. Why? Because was a model ताणी हाडला. This party is no longer a party with a difference. It is now a different party. म्हणून तांचेच लोकांनी पासून तांच्या अगेन्स्ट मत मारिल्लें हांव. हें ते एक्सेप्ट करूंक सोदनात. दे आर बॅड लुजर्स. ते रिलिजियस लिडरांक बोट दाखयतात. गोंयचे बीजेपीन सांगचें की अयोध्येक राम मंदिर जंय बांदिल्लें थंय जे ते हाल्ल्यात ते गोंयचे रिलिजियस लिडर थंय पाविल्ले सांगपाक कामीण. हें उत्तर आहा तांचे कडेन कोणा कडेन. आणि जसे आमचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरीन सांगला की 2027 इज अ टार्गेट. 30 एक कमीत कमी नंबर इज वॉट आय फील अँड आय लुक ॲट. म्हाका दिसता वी शूड बी एबल टू क्रॉस 30 if we stay united, and I have no doubts that we are going to be united. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. महाराष्ट्रात लोकसभेचे वेंचणुकेत जाल्ल्या अपेक्षा भंगा उपरांत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देंवपाचे तयारेंत. नैतीक जबाबदारी म्हूण आपल्याक सरकारांतल्यान भायर दवरून फुडल्या वेंचणुकेचे नजरेन पक्ष संघटनाची जबाबदारी दिवची म्हूण फडणवीस उलयला. तो खंय पक्ष श्रेश्ठींच्या मार्गदर्शनान पक्षा खातीर वावुरतलो. या निवडणुकीचं नेतृत्व हे एक प्रकारे भारतीय जनता पक्षामध्ये मी करत होतो. त्यामुळे या ठिकाणी जो काही पराभव झाला असेल, ज्या काही जागा कमी आल्या असतील, याची सगळी जबाबदारी ही माझी आहे. ती मी स्वीकारतो. मी हे मान्य करतो की कुठेतरी मी स्वतः याच्यामध्ये कमी पडलेलो आहे आणि ती कमतरता भरून काढण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे करणार आहे. त्यामुळे हा जो काही भारतीय जनता पक्षाला या ठिकाणी सेटबॅक महाराष्ट्रामध्ये सहन करावा लागला, याची सगळी जबाबदारी ही देवेंद्र फडणवीस मी या ठिकाणी स्वीकारतोय. आणि मी पक्षाला एक विनंती अजून करणार आहे. अर्थात भारतीय जनता पक्षामध्ये पक्ष सगळे निर्णय करतो की आता मला विधानसभेकरता पूर्ण वेळ त्या ठिकाणी उतरायचा आहे. त्याच्यामुळे मी भारतीय जनता पक्षाच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाला ही विनंती करणार आहे की त्यांनी मला सरकारमधनं मोकळं करावं आणि पक्षामध्ये पूर्ण वेळ काम करण्याची त्यांनी संधी द्यावी, जेणेकरून ज्या काही कमतरता राहिल्या आहेत त्या कमतरता पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने मला माझा पूर्ण वेळ देता येईल. अर्थात बाहेर राहिलो तरी सरकारमध्ये जे काही आम्हाला करायचं आहे
ते आमची टीम करेल, त्यांच्यासोबत मी असणारच आहे. या संदर्भात लवकरच पक्षाच्या वरिष्ठांना मी भेटणार आहे आणि मग त्यांच्या सल्ल्याने ते जे सांगतील त्यानुसार पुढची कारवाई मी करेन. मान्सून गोंयांत पावलो, मात जाय तसो नीट दिसना. 6 ते 8 जून मेरेन राज्यांत घडघड जगलां मारून व्हडलो पावस पडपाचो गोंय वेधशाळेचो अदमास. कांय कडेन वराक 30 ते 40 किलोमीटर नेटान वारें मारपाचो अदमास आसा. फाल्यां सावन फुडले 4 दीस येलो अलर्ट. शाळा आनी कॉलेजीच्या बिल्डिंगांक ग्रीन सर्टिफिकेशन जोडपाचो सरकाराचो प्लान. पंचायतीकय फंड दितना ग्रीन उपक्रमाचो विचार जातलो. मुख्यमंत्री उलयला. फंड दितना खंयची पंचायत बरे तरेन कोयर हाताळटा ताचो विचार जातलो. कोयराचो बरे तरेन विलो लायतल्यांक चड फंड मेळटलो. पणजे जाल्ल्या पर्यावरण दिसाच्या कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयलो. फुडें अशाच पद्दतीन आपलो ग्रीन एनवायरमेंट दवरपाक सरकाराक सहकार्य करचें. दर वर्सा वर्ल्ड एनवायरमेंट डेच्या दिसा अशाच पद्दतीन नवीन नवीन इंडस्ट्रींक ग्रीन सर्टिफिकेशन दिवपाचें काम आमचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट हे नवीन दर वर्सा नवीन इंडस्ट्री खातीर करतले. त्याच बरोबर अंदू दिल्ल्यो 2 पंचायती, मेणकुऱ्या पंचायत आनी ठाणे ग्रामपंचायत, जितून करून सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट खूब बऱ्या पद्दतीन जेंच्यांनी आपलें काम केलें आनी तेंच्यांनी म्हणजे पंचायत बॉडी आनी सरपंच हेंच्यांनी लोकांच्या सगळ्या सहकार्यान करून दाखयलें. तांच्याय खातीर आमी तांकां हे फावटी ग्रीन सर्टिफिकेशन्स दिले. हांव तर ह्या वेळार सांगपाक सोदतां की इवन दो बरें काम करता अशा पद्दतीन तांकां एडिशनल प्रोविजन ऑफ द फंड्स टू दॅट पर्टिक्युलर पंचायत हेंय करपाचो सरकाराचो विचार आसा. कारण तेंच्यांनी आपली पंचायत कोयराच्या बाबतींत, नितळसाणीच्या बाबतींत खूब बरी करपाक सुरवात केल्या. इन फ्युचर अशाच पद्दतीन उरलेल्यो पंचायती खूब बऱ्या पद्दतीन काम करचें म्हणून हेजी सुरवात आसा. अंदूच्यान आमी 2 पंचायतींक दिला. फुडले फावटी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी देर एंटायर टीम वचून व्हेरीफाय करतली सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट कोणी म्हणजे आमी जाका शेड घातल्या काय ना, म्हणजे थंयतली वेस्ट मॅनेजमेंट कशा पद्दतीन करता हाजें सर्टिफाय करून तांकां सर्टिफिकेट दितलेच. बट तांकां रिवार्ड म्हणून एडिशनल फंड व एक्स्ट्रा त्या पंचायतींक दिवपाचें आमी प्रोविजनूय करता. एक स्टेप फुडें वचून तर म्हाजें म्हणणें आहा की इंडस्ट्री जाली, लोकल बॉडीज जाली, इवन दो स्कूल्स जे आपलो एनवायरमेंट बरो ग्रीन दवरता. हांवें डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन आनी हायर एड्युकेशन तांच्याय कडेन उलयतालो हांव की ग्रीन सर्टिफिकेशन्स आमी तांकांय हें फुडें जे ग्रीन सर्टिफिकेशन स्कूल, हायर सेकंडरी हाज्याय खातीर ग्रीन सर्टिफिकेशन दिवपाची आमची संकल्पना आसा. गोंयचे खाद्य संस्कृतीची वळख लोकांक जावची म्हूण काणकोणच्या बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीचो यत्न. ताळखिळ्याची भाजी, पातोळ्यो, मस्काची भाजी आनी असले जिनस घेवंक काणकोणकार येसजीत. पर्यावरण दिसा निमतान गोंयच्यो रानवटी भाजयो आनी पदार्थ प्रदर्शनाक. खासा रिपोर्ट. आमी आज इनिशिएटीव घेवन गांवच्यो लोकल बायलो ज्यो आसात ट्रेडिशनल गांवांत करतात, जे वेगवेगळे खाद्यपदार्थ करतात ते हाडून लोकां मुखार दवरचे. ह्या खातीर आज वेगवेगळे तरी भाजयो रानांतल्यो ज्यो आतां सिजनल भाजी आहात, तायखिळ म्हणात, पियूची म्हणात, शिरमुडली म्हण एक स्पेशल काणकोणी जाता जी पावसाकच जाता सुरवातीक, ती भाजी, मस्काची, तायखिळो अश्यो जायत्यो भाजयो त्यो करपाची पद्दत वेगळी आसता. की कोणाक पणसाची भिकणांच घालपाक जाय, कोणाक तुरीचीच दाळ घालपाक जाय, अशी वेगवेगळी तांची खाद्य संस्कृती जी आमची आसा ती खंय तरी ह्या निमतान प्रमोट जावप, फुडें हाडप. हाका लागून हो एक प्रयत्न. बाजराची भाजी व्हडलीशी खायना आमी. जे पळय कितें पदार्थ खाता ते फक्त रानांतले चड खाता. ही ताळखिळो आमगे पावस पडलो की ना तेन्ना ताळखिळो जाता आनी शिरमंडोळी पावसाकच मेळटा, मागीर मेळना ती. आमी केन्नाय तेल घालना, आमी उदक घालता आनीक ती शिजयता आनी ताका फण्ण बी कांय मारिना. ताका सोय घालता आमी खोबरें आनीक मिरसांग चिरून घालता, कांदो घालता आनीक बेश्टी उदकाचेर आमी शिजयता. पूण म्हाका दिसता तेंच्यांनी जें सांगलें की जस्ट उदक घालून ती शिजोवन खावप आनी त्याच भाजयेचो रूच घेवप. आमी जेन्ना भितर मसालो बी घालता तेन्ना त्या भाजयेचो रूच आमकां तेजी समजना. पण जेन्ना आमी ते भाजयेन फक्त उदक, सोय घालता आनी मिरसांग घालता जाल्यार त्या भाजयेचो एक्चुअल टेस्ट आमकां कळटा आनी तेजे जे आमकां प्रॉडक्ट्स मेळपा म्हटल्यार आमकां न्युट्रियन्स मेळपाक जाय ते मेळटा. पूण आमी कितें करता, स्वता घरा कडेन रोयता. तूं स्वता रोवप आनीक भायर बाजारांत साकून हाडप
तेतून खूब डिफरंट आसता. आमकां पळय आमी स्वता करून खावप म्हणल्यार आमकांय खूब उमेद दिसता, कित्याक आमी कश्ट करून केल्ले आसता. बाजाराचे हाडले म्हणटना अर्दी खाले अर्दी उडोवप जाता आनी हांवें तर स्वता केल्ले म्हणटना म्हाका कितें दिसता, हांवें इतले त्रास करून केल्लें म्हाजे कश्टाचें तें हांव भायर उडोवचें ना, हांव सगळीं खातलें. मिरामार शारदा मंदिरा लागसारच्या फूट ओव्हरब्रिजाचें गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीच्या प्रोफेसरान इन्स्पेक्शन केलें. ह्या फूट ओव्हरब्रिजाची पळोवणी करून स्टॅबिलिटी रिपोर्ट दिवचो म्हूण शारदा मंदिर स्कुलान पणजे महापालिके कडेन मागिल्लें. CCPन GEC कडेन ते खातीर संपर्क सादिल्लो. इन्स्पेक्शन जालें, रिपोर्ट CCPक दितले म्हूण प्रोफेसर KG गुप्ता सांगता. मिरामारच्या ह्या फूट ओव्हरब्रिजाची परिस्थिती प्रुडंटाच्या कॅमेऱ्यांतल्यान लोकां मुखार आयिल्ली. त्या उपरांत CCPन दखल घेवन हो फूट ओव्हरब्रिज लोकां खातीर बंद केल्लो. ताच्या स्टॅबिलिटी रिपोर्टा खातीर CCP GECक संपर्क केलो. इन्स्पेक्शन जालें. Reference to the letter made by CCP, today myself and Professor Purnanand Savekar, we visited the site and we have taken the stock of the situation and we know what are the structural deficiencies and things like that, how the structure is standing, what is to be done. We'll evaluate and put up a report. And after the report, you can have it from the CCP. Yes, we feel that it requires attention. That much I can tell you at this stage. गोवा इंजिनियर कॉलेज यांच्यानी आयज हांगासर येवन जॉयंट इन्स्पेक्शन केलें. इन्स्पेक्शन करून तेंच्यांनी गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीचे प्रोफेसरान आमकां सांगलें की ह्या ब्रिजाचो रिपोर्ट हांव तो बेगिनाच्या बेगिना करतले आनी CCPक रिपोर्ट सबमीट करतले आनी त्यान मागीर CCP ह्या ब्रिजाचेर कितें एक्शन घेवंक जाय ती घेतली. तो पर्यंत आमकां त्या रिपोर्ट कितें येतलो तेजेर आमची नजर आसा. स्टुडंटा खातीर सायमन. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसाईट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲप. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.